आता कोर कमिटीच्या संदर्भात काय झाली चर्चा सकाळी आणि फंड्याच्यावर काय चर्चा झाली? तर काल टायगर सेन्सस रिपोर्ट पीएमआन रिलीज केला आणि वेस्टर्न घाटाचे टायगर कमी आहात तिथून. वेस्टर्न घाट म्हणजे माथेरान गोवा इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. ते म्हाका वाचून तरी दी न्ही. काल हांव वाचतालो पण म्हाका ते ऑल डिटेल ओव्हर गावंक इंडियाचे वाटता पण वेस्टर्न घाटाची कमी आहे आमचे खंय चुकता. वेस्टर्न घाट म्हणजे इज नॉट ओन्ली गोवा. वेस्टर्न घाटाची एरिया पयली पळय. पण ते ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट जे कोण हा आनी काल सांगलें न्ही जायची चर्चा जायते चॅनलार जाल्ली आसा आनी प्लस जे कितें आयलां वेस्टर्न घाट गोवा इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. तुमी फक्त गोंयाचें कमी जाला म्हणून तशें ना. गोंयान संख्या कितली आसा ते पयली म्हायती काडूंक जाय न्ही. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आयल्या ते रिपोर्ट मागून घेता पयली वाचता न्ही. स्टडी करून हेजेर एक्शन हांव सांगत आहा न्ही. फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन आनी इतर काही गोश्टी हे सारके जावंक जाय. तुमकां जर वायल्ड लायफ वाडोवंक जाय गोंयान आनी वायल्ड लायफ सँच्युरी वायब्रंट वायल्ड लायफ सँच्युरी दुसरे सारके जावंक जाय तर आमकां केंद्र सरकार कडेन संपर्कान रावन आमकां वेगळ्या तरेन काम करपाक जाय. आमकां आयज फक्त टायगराचो विशय तुमी घेतलो म्हणून जावचें ना. ताका खाद्य कितें गावतलें थंय तेजे जे कितें हेजे प्रमाणे जे कितें जाय त्यो गोश्टी कशे वाडटल्यो गोंयान. इफ देर इज नो फूड चेन ते सारकें डेवलप जावंक ना जाल्यार तुजो वायल्ड लायफ त्या तरेन जावचें ना न्ही. आयज तुमी पळया आयज सारके जर परिस्थिती आशिल्ली वायल्ड लायफ सँच्युरीन आयज बिबटे पॅन्थर गांवांत कित्याक शिरता हे विचार तुमी करूंक जाय. आतां ते ऑलरेडी सांगला मिस्टर लुत्रा म्हणून ताका हांवें एडवायजर म्हणून घेतला. तो PCCF आशिल्लो कर्नाटकाचो. कबिनी डेवलप करपाक तेजे सहभाग आशिल्ले ते सगळे गोश्टी ते करपाक जाय वेवस्थीत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.